प्रजासत्ताक दीस मनोवपाक दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान कर्मचाऱ्यांनी 1000 वर्गणी काडची अशी कळवणी जाहीर केल्या. हे कसले तरेचे प्रशासन अशें म्हणत काँग्रेसीच्या कार्लोस परेरान टिका केली. या इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारा कडेन इव्हेंटाक मोडपाक पयशे आसात पूण प्रजासत्ताक दीस मनोवपाक पयशे नात अशें म्हणत कार्लोसान सरकाराचेर टिका केली. ह्या विशीं विजय सरदेसायान ट्वीट करून सरकाराचेर फोग काडिल्लो. दाबोळे विमानतळ केन्नाच बंद जावचो ना हें आपणाक खबर आशिल्लें. तरी लेगीत जेन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या सहकार्यान गोंयांत मोपा विमानतळ कार्यरत जालो तेन्ना दाबोळी बंद पडटलो अश्यो वावड्यो विरोधकांनी पातळिल्ल्यो अशी खंत येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन उक्तायली. गोंयांत साबार पर्यटन येतात आनी देखून आयज हे दोनूय विमानतळ बऱ्या भशेन कार्यरत आसात अशें मत माविनान ह्या वेळार मांडलें. पुलीस खात्यान विशिश्ट सेवे खातीर गोंय पुलीस महासंचालक डॉ. जसपाल सिंग आनी पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकार हांकां बुधवारा राष्ट्रपती पदक तशेंच प्रशंसनीय काम केल्ल्या बद्दल पुलीस पदक जाहीर केलें. तशेंच उप अधीक्षक संतोष देसाय आनी हरिश्चंद्र मडकयकार हांकांय पुलीस पदक जाहीर केली. 26 जानेवाराक दिल्ली 74व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान जावपी ह्या सुवाळ्यांत वट्ट 901 पुलीस कर्मचाऱ्यांक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुलीस पदकां भेटयतले. सांकवाळ पंचायत गोंयांतले सगळ्यांत व्हडले पंचायत घर बांदपाचे आसात. ह्या पंचायत घरा खातीर सुमार 3.5 कोटी रुपया सरकारा कडल्यान मंजूर जाल्ले आसात अशी म्हायती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिली. ह्या पंचायत घरांत कॉन्फरन्स रूम बसका घेवपा खातीर वेगळे हॉलाचे आस्पाव आसतलो अशें माविनान ह्या वेळार कळीत केलें. गोंयांत तरेतरेचे सायबर क्रायम वाडत आसात. हातूंतलोच नवो सायबर क्रायम म्हणल्यार वीज बील भरपा खातीर वॉट्सॅपाचेर येवपी संदेश. आतां वीज बील भरूंक ना असो संदेश मोबायलाचेर येता आनी बील बेगोबेग भरलें ना जाल्यार वीज बंद करतले अशी शिटकावणी दितात. पुराय गोंयकारांनी अशा संदेशाचेर विस्वास दवरचो न्ही. कार्यालयांत वचून वा बरो ॲप वापरून आपले वीज बील भरचे अशी म्हायती उत्तर गोंयच्या एसपीन दिल्या.
बीजेपीचे एजंट म्हणून सांगून भाजपाचे कार्यकर्ते लाडली लक्ष्मीच्या दरेका लाभार्थ्याकडल्यान 50,000 कमिशन घेऊन गरिबांक लुटतात असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या विमेन विंगान केला. या विशयाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करून संबंधितांचेर कारवाय करची तसेच लाडली लक्ष्मी येवजणेचे ऑडिट करचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या विमेन विंगान केल्या. लाडली लक्ष्मी योजनेच्या लाभार्थ्याकडल्यान भाजपाचे एजंट कमिशन घेतात असो आरोप एके वटेन गोवा फॉरवर्डान केल्लो आसलो तरी लेगीत सरकाराच्यो येवजणी लोकां मेरेन पावतात तेन्ना बरें दिसता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हणलां. सुकूर वाठारांत लाडली लक्ष्मी स्किमीच्या फॉर्माचें वांटप केल्या उपरांत उलयतालो. आदी लाडली लक्ष्मी ही येवजण 18 वर्सां पुराय जाल्ल्या चलयांक मेळटाली मात आतां तातूंत बदल जाल्ल्यान ती लग्न जाल्ल्या बायलांकूच मेळटली अशें रोहनान ह्या वेळार कळीत केलें. पणजे येरादारी पुलिसांनी बेकायदेशीर सुवातीर पार्क केल्ल्यो गाडयो ताब्यात घेवपाची मोहीम चालूच दवरिल्ली. बुधवारा पणजे येरादारी पुलिसांनी 20 खात्याच्या सामकार बेकायदेशीर रितीन पार्क केल्ल्यो 8 दुचाकी गाडयो ताब्यात घेतल्यो. वट्ट ₹500 तालाव दितले अशें येरादारी अधिकाऱ्यांनी सांगले. जाल्यार लोकांनी बेकायदेशीर जाग्यांचेर गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशें आवाहन केलें. बुधवारा गोंयभर गणपतीच्या देवळांनी गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. दिवचलचे गणेश जल्म सुवाळो आनी शेकड्यांनी गणेश भक्तांच्या हजेरीन श्री सिद्धिविनायक देवळांत गणेश जयंती व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. कोविड महामारीक लागून 2 वर्सांच्या निर्बंधा उपरांत अंदू हो महोत्सव मेकळेपणान मनयलो. साखळेत जाल्ल्या म्हादय सभेक लोकांक घेवन आयिल्ल्या बसीच्या मालकांक गोंय पुलिशेच्या गुन्या फाट्याची स्पेशल ब्रांच फोन करून म्हायती घेता. हो प्रकार खूब चुकीचो आसा आनी हें नागरिकांच्या हक्काच्या विरोधांत आसा अशें म्हणीत काँग्रेसीच्या कार्लोस फरेरान निर्शेवणी उक्तायलें. हें अशें कृत्य DGP वा DIG करचे नात आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी लेगीत अशें करून लोकांच्या मनांत भंय घालचो न्हय अशें कार्लोस म्हणटा.
नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावपाक गोंय हेर सगळ्या राज्यां परस एक पावल फुडें आसा. फावंडेशन आनी पदवी पावड्या अभ्यासक्रमांचो अभ्यासक्रम तयार आसा. तंत्रीक अभ्यासक्रमांतलो गोंदळ 2 म्हयन्यांनी सुटावो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांखळे कॉलेजींत चालू आशिल्ल्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या परिसंवादा वेळार उलयतना सांगलें. ॲक्सिडंट कॉम्पेन्सेशन पॉलिसी अंतर्गत अपघातांत सापडिल्ल्यांच्या घरच्यांची केल्ले अर्जाक मान्यताय दिवन तांकां 2 लाख रुपयांची भरपाय दिल्या अशी म्हायती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. तेच प्रमाण वन टायम सेटलमेंट स्कीमूय रोखडीच येतली. ह्या विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप जाल्लें आसा. देखून आतां फक्त रस्तो अपघातांत मरण आयिल्ल्यांकूच न्हय तर मरण आयिल्ल्या हेरांकूय हाचो लाव मेळटलो अशें माविनान ह्या वेळार सांगलें. कर्नाटकांतल्या एका नुस्तेकारांक कोलदर्यांत 10 किलो वजनाचो भांगराचो इसवण सांपडलो. आयज मेरेन चडशा सर्वसामान्य जनतेन चांदीच्या रंगाचो इसवण पळयला. अभ्यासकांच्या म्हणण्या प्रमाण ही इसवणांतली एक वेगळी जात आसूं येता. 10 लाख इसवणां मदीं ह्या भांगराच्या रंगाचो बदल जाता. देशांतल्या पश्चिम दर्यावेळेर अशे भांगराचे इसवण मेळटात अशें कांय नुस्तेकारांचें म्हणणें. दिवचल म्हालांतल्या कुडशिरे गांवांतले सैमीक तळे आटिल्ल्यान गांवांतली शेती धोक्यांत आयल्या. तळ्यांत उदक नाशिल्ल्यान फाटल्या सुमार 10-12 वर्सां सावन गांवांतलीं शेतां पडींग पडिल्ल्यात. तळे आटिल्ल्यान गांवांतल्या बांयचेरूय परिणाम जाला. ह्या तळ्याची उदरगत करून ताचें संवर्धन करचें अशी थळाव्या शेतकारांची मागणी आसा. मजगतीं तळ्याची उदरगत करची असो प्रस्ताव आमदार प्रवीण शेट हांचे कडेन दवरला अशें सरपंच प्रियंपदा गांवकर हांणी सांगलें. भारत जोडो यात्रे उपरांत काँग्रेसीन आतां हाथ से हाथ जोडो यात्रेची घोशणा केल्या. प्रजासत्ताक दिसा ही यात्रा पुराय भारतांत सुरू जातली. ह्या यात्रेन काँग्रेसीचे पदाधिकारी वांटेकार जातले. भारत जोडो यात्रेक पुराय भारतांत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो असो दावो काँग्रेसीन केला. पूण कन्याकुमारी ते काश्मीर मेरेन जाल्ल्या ह्या यात्रेन पुराय भारतांतल्या काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांक वांटेकार जावंक मेळूंक ना. ते खातीर आतां हाथ से हाथ जोडो यात्रा सुरू जातली अशें गोंय काँग्रेसीचो नवो प्रभारी मणिकम टागुरान सांगलें.
हरमल दर्यादेग ते टिटोस मेरेन बेशिस्त रितीन गाडयो पार्क केल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता. येरादारीच्या कोंडीक लागून पर्यटकांची गैरसोय जाता अशी कागाळ थळाव्यांनी केल्या. जाल्यार फुटपाथाचेर लोकांनी दुकानां घातिल्ल्यान लोकांक चलपाक सुद्धा सुवात ना. देखून रस्त्याचें काम बेगोबेग पुराय करपाची मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. तेवीस जानेराक संवसारीक जलरंग दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. आंतरराष्ट्रीय जलरंग सोसायटी भारत हाचो एक भाग म्हूण गोंयच्या ओल्ड गोवा वाठारांत बेसिलिका ऑफ बॉम जिजसच्या सुवातेर चित्रकला सर्तीचें आयोजन केलें. वट्ट 22 चित्रकार ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ले. पयलें इनाम चिराग कामत हाका मेळ्ळें जाल्यार दुसरें इनाम प्रसाद नायक हाका फावो जालें. मतदान हो आमचो हक्क आसा तेन्ना दर एकल्यान कसल्या हावेसाक बळी पडनासतना आनी मनांत भंय दवरिनासतना मतदान करचें असो उलो दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब हांणी मारला. शाळेंत जीं भुरगीं शिकतात तांकां 18 वर्सां जावच्या पयलींच मतदाना विशीं जागृत करपा खातीर इलेक्टोरल लिटरसी क्लबची स्थापणूक केल्या, जेणे करून भुरग्यांक मतदारा विशीं मुळावें शिक्षण मेळटलें अशें राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान दिवचले आयोजीत केले कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार मामलेदार परब हांणी नव मतदारांक येवकार दिवन तांकां मतदाना विशीं सोपूत दिलो. हैदराबादात जावपी ओदूचो प्रतिश्ठेचो आंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हो म्हत्वाचो इतल्याच खातीर कारण तांणी कोंकणी भाशेचेर भर दिवपाचें थारायलां. 27 ते 29 जानेवारी मजगतीं जावपी ह्या साहित्य महोत्सवाचें वैशिश्ट्य म्हणल्यार तातूंत कोंकणीचे ज्ञानपीठ जैतिवंत लेखक दामोदर मावजो हांच्या वांगडा कलेच्यो जाणकार प्रिता सरदेसाय वांटेकार जातल्यो. महोत्सवांत हे वर्सा कोंकणी भाशेंतल्या साहित्याचेर भर दितलेच त्या भायर कोंकणी संस्कृती आनी अस्मिताय हाचेर भासाभास जातली आनी सादरीकरणूय जातले. प्रिता सरदेसाय हांणी गोंयच्या धालांचें सादरीकरण थंय करपाचें थारायलां. त्या विशीं तांच्या मनांत कितें आसा आनी हो महोत्सव कसो जातलो ह्या विशीं प्रिता सरदेसाय कडेन चर्चाय केली. फाटल्या 25 वर्सां सावन काम करून लेगीत सेवेत कायम करूंक नाशिल्ल्या खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या वेगवेगळ्या विभागाच्या कामगारांनी एकठांय येवन मंगळारा धरणे आंदोलन केलें. आमकां सेवेत कायम करात, म्हारगाय भत्तो वाडयात, तशेंच हेर कामगारां सारको पगार तशेंच हेर हक्कय दियात अशी मागणी कामगारांनी केली. पणजी PWD मुख्यालयाच्या भायर ह्या कामगारांनी घोशणा देत अर्ध्या दिसाचें आंदोलन करीत आपल्यो मागण्यो मांडल्यो.
गोंयांतलो सगळ्यांत घडमूट पक्ष काँग्रेस आनी 2024 लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस दोनूय सिटां जिखतलो असो दावो काँग्रेसीचो गोंयचो प्रभारी मणिकम टागोरान केलो. काँग्रेसीचो नव्यान नेमिल्लो गोंयचो प्रभारी मणिकम टागोर मंगळारा गोंयांत पावल्या उपरांत उलयतालो. ह्या वेळार काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाडकार, उलेन्सियो सिमोश आनी विरियातो फर्नांडीस हांणी दाबोळेच्या विमानतळार तांकां येवकार दिलो. केपें नगरपालिकेच्या हिंदू मसणभुंयेची परिस्थिती खूप वाईट जाल्या. फाटलीं 15 ते 20 वर्सां थळावे लोक ह्या मसणेची दुरुस्ती करची अशी मागणी करतात, मात कोणूच कानामनार घेना अशी माहिती केपेंचो नगरसेवक अमोल काणेकार हांणी दिली. तशेंच ही मसणभूंय कुशावती देगेर आशिल्ल्या कारणान अस्थी विसर्जना खातीर न्हंयेत देवपा खातीर लेगीत सोपणां सारकी नात अशी खंत नगरसेवक अमोल काणेकारान उक्तायली. केपकार वाडो हरमल वाठारांत खारें उदक न्हंयेत घुसून शेतकारांच्या पिकावळीचें लुकसाण जाता अशें हरमलच्या शेतकारांचें म्हणणें. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हो त्रास ह्या शेतकारांक जाता. पंचायतींत लेगीत कागाळ केली पूण पंचायतीन अजूनय कांय उपाय काडलो ना. सरकारान लक्ष दिवन शेतकारांचो हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी केपकार वाडो हरमलच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. कळंगूट पंचायतीन उदकाचो खर उणाव आशिल्ल्या कारणान कांय वाठारांनी एक दीस सोडून एक अशी उदकाची पुरवण जाता. देखून हाचेर उपाय सोदून काडला आनी आतां रोखडेच ते खातीर उदकाचें पंपिंग स्टेशन बांदतले अशी माहिती कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिली. बुधवारा पंपिंग स्टेशनाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार WRDचो मुखेली अभियंत्या सयत पंचायतीचे वांगडी लेगीत उपस्थित आशिल्ले. गोंय फुडल्या म्हयन्यांतल्यान स्टॅम्प पेपरा खातीर ई-स्टॅम्पिंग प्रक्रिया सुरू करतली अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. हाचे खातीर भारत सरकाराची स्टॉक होल्डिंग कंपनी आसा. तशेंच थळाव्या स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांक लेगीत बॉर्डरचेर घेतले अशें बाबूस सांगता. खात्याची पयली बसका जाल्या आनी खात्यांत आनीक पारदर्शकता हाडपा खातीर कांय दिसान दुसरी बसका लेगीत जातली अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें.